नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. केंद्रीय कृषी आनी शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज जयपुरांतल्यान शेतकारांक डिजिटल साथीदार भारत विस्तार सुरू केला. शेतकारांक हुशार, सशक्त आनी समृद्ध करपाचो ह्या फाटलो हेत आसा. ह्या प्लॅटफॉर्मा वरवीं शेतकारांक फोनावेल्यान गरज आशिल्ली सगळी म्हायती मेळटली. शेतकी म्हळ्यार डिजिटल क्रांती घडोवन हाडपाचें इतिहासीक पावल आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. शेतकारांक विशिश्ट शास्त्रीय सल्लो, बाजारांतले दर, हवामानाची म्हायती लेगीत मेळटली अशें लेगीत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास। किसान को उत्पादन का दाम देना, और इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। फुडल्या 2 वर्सांत भारतांत $200 अब्ज परस चड एआय गुंतवणूक जावपाची अपेक्षा आसा अशें केंद्रीय म्हायती आनी वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 विशीं पत्रकार परिशदेंत उलयतना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या परिशदेक बरो प्रतिसाद मेळटा अशें सांगलें. एआय यंत्रणा तयार करपाक जायत्यो आडमेळी आसात, जाचेर तांत्रीक तशेंच कायदेशीर पद्दतीन उपाय काडचो पडटलो अशेंय तांणी मुखार सांगलें. We can see the enthusiasm, it's palpable. We can see the interest of the global leaders, that's visible. We can see the investment opportunity that is today countable. It's going to be probably over the next 2 years, more than $200 billion worth investment is likely to come. We can see the commitment of VCs in our deep tech startups. That's clearly committed. We can see that interest in making AI accountable to the society, making sure that we can get the benefits of the new technology while we can contain the harms which might come from it. That consensus is also building up. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दुबय भोंवणे वेळार आबुधाबींतल्या येस मरिना F1 सर्किटाक भेट दिली. ही सुविधा खऱ्या अर्थान संवसारीक दर्जाची आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या सामाजीक माध्यमावेल्या एका पोस्टांत वर्णन केलें. खेळा खातीर मुळावी बांदावळ आनी खंयच्याय कार्यावळीचें उत्कृश्टपणान आयोजन करपा खातीर अशा तरेची सुविधा आसप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. जागतीक दर्जाच्यो सुविधा उबारपाचो गोंय सरकाराचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत नमूद केलां. पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खातीर भाजप पुरस्कृत टुगेदर फॉर प्रोग्रेसिव्ह पणजी ह्या पॅनलाचे उमेदवार येता त्या 3-4 दिसां भितर निश्चित जातले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी पत्रकारांक सांगलें. ह्या वेंचणुकेंत 50% नवे चेहरे रिंगणांत उतरतले अशेंय तांणी स्पश्ट केलां. CCPच्या सगळे प्रॉस्पेक्टीव जे कॅन्डिडेट आसा, जांकां इच्छा आसा तांकां सगळ्यांचे कोणाक आपोवन वडोळच्यान 1.5-2 तास तांची मिटींग चलतली. हाजे फाटले 15 दीस जाली ही सगळी प्रक्रिया चालू आसा आनी ह्या सगळे 15 दिसाच्या प्रक्रियेन भितर खंय नांवां बी खंय तरी भायर वयर सकयल जाल्लीं आसा, तातूंत भितर कांय आसना. ते पक्षाची एक सिस्टम आसा, ते सिस्टमींतल्यान सगळ्यांचे इतिहास म्हणजे सगळ्यांची ओळख पळख आनी कोण कसो कितें हें सगळें घेवन तें लिस्ट आसा. लिस्ट येणाऱ्या दिसां भितर सगळें लिस्ट आतां तुमकां हें करता. अजुनी तुमी ताका हें म्हणना की सगळें ओके जालें म्हणून. जे आसात ते प्रॉस्पेक्टीव तांची नांव एकदां फायनल न्यू फेसीस आमकां कितले आसतले. न्यू फेसीस कारण आमचो सदांच कल आसा न्यू फेसिसाचेर 50% तुमकां न्यू फेसीस दिवपाक जाय म्हणटाले ते आमी सगळे दिले. भाजप पुरस्कृत येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला प्रोग्रेसिव्ह पणजी पॅनलाचे संभाव्य तशेंच इच्छूक 30 उमेदवारां बरोबर भाजप मुख्यालयांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी चर्चा केली. हे बसकेक मंत्री अतानासियो मोन्सेरात लेगीत हजर आशिल्ले. पक्षाचे उमेदवार निवड प्रक्रिया आसता आनी ह्या प्रक्रियेंतल्यान उमेदवारांक वेंचणुकेंत हाडप गरजेचें आसता
आनी ह्या विशींची चर्चासत्रय चालू आसा आनी ते उपरांत उमेदवाराची नांवां जाहीर करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसके उपरांत सांगलां. पार्टीचे अध्यक्ष तुमच्या कडेन उलयला आसतले आमचो पणजेंतलो आमदार आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसरातूय बी पार्टीची प्रोसेस जो आहा पळय वो पुराय केला. सो लेट देम दे आर गोईंग थ्रू द प्रोसेस. बाकी आतां अजुनी नॉमिनेशन फायलींग हे ते खूब पक्ष जो निर्णय घेतले तो आमकां मान्य आसतलो आनी ह्या वेंचणुकेंत आमी सगळे एकठांय आसात अशें निळो मंत्री आनी पणजेचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात हांणी सांगलें. We have been going through this process for the past 15 days with the Honorable Chief Minister and the party president. And basically applications of the applicant basically has been scrutinized. Still now what happened, final list will come only the day once the withdrawal comes, that will be the final list. So still the process is on. We will be I think filing nomination on Friday. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे, म्हायती तंत्रगिन्यान आनी इलेक्ट्रॉनिक्स खात्याचे अधिकारी तशेंच गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अधिकाऱ्यांच्या हाजेरींत मुखेलमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत गोंयचो डिजिटल असिस्टंट AI पॉवर चॅटबॉट बिटा चालीक लायलो. हो उपक्रम नागरिकांक एका संवादात्मक मंचा वरवीं सरकारी सेवांचो वापर करपाक, सेवां खातीर अर्ज करपाक, रियल टायम अर्ज मागोवपाक, प्रमाणपत्रां डावनलोड करपाक आनी सुरक्षीत पद्दतीन 24 तास गोंयच्या डिजिटल सेवांचो लाव घेवपाक मेळटलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकाराच्या म्हायती तंत्रगिन्यान पंगडाक परबी दिवन नागरिकांक ह्या बिटा प्लॅटफॉर्माचो सक्रीयपणान वापर करपाचो उलो मारला. करता रोहन खंवटे एंड एंटायर टीम. So as Rohan Khawte has explained how it will help for the common people, common men in the state of the Goa. At present, actually, आमच्यो online services on the Goa online platform, more than 150 services. ताज्या खातीर आमकां डायरेक्टली कनेक्टिविटी विथ द पीपल ही खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जातली. म्हाका दिसता जस्ट आतां सांगला ते प्रमाणे दे कॅन गिव द फर्दर सजेशन्स ऑल्सो सो दॅट तातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात तांच्या बरोबर कनेक्टिविटी करता आसतना आमकां खूब मदत जातली. AI चॅटबॉट हातूंतल्यान फास्टर सर्विसीस दिवपा खातीर आनी लोकांक डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरफियरन्स दे कॅन डील विथ द डिपार्टमेंट. सो होय बी प्रोसेस म्हाका दिसता आमकां खूब इजी आनी प्रोसेस फास्ट करपा खातीर मदत जातली. म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही भौशीक सेवा आपणावन ते विशीं आपलो प्रतिसाद दिवचो, जाका लागून ही सेवा अदीक सक्रीयपणान दिवपाक मजत जातली असो उलो तांणी मारलो. The launch of this will give us significant advantage by automating routine interactions. Workload जो आसा तो खूब कमी जातलो on departmental staff. तांचो आउटपुट बाकी कडेन आमकां वाडोवंक मेळटलो. तशेंच we will be able to ensure round the clock availability. This will definitely give us a very consistent and accurate response based on predefined rules and data, minimizing human error and variation in information. I would like to highlight that the chatbot is being used right now is in beta phase. Like any AI-based system, it is continuously learning and improving, and there may be occasional inaccuracies in responses. We encourage citizens to note this and share their feedback, which will help strengthen and redefine this system further. Currently integrated with the Goa Online portal, this chatbot will be gradually expanded to all government departments. धाडसी सेवा दिवपी कर्मचाऱ्यां खातीर आनी माजी सैनिकांक समर्पीत सुविधा आशिल्ल्या बांबोळेच्या सैनीक आरामघराचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. भारत आनी गोंय सरकाराच्या जोडपालवान वट्ट 10 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो प्रकल्प देशाच्या शस्त्र दळांतल्या सैनिकां प्रती उपकाराची भावना व्यक्त करपी प्रतीक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार, कुळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.